देव बरो दीस दिवं. आयच्या देवाच्या उतरान तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचे पयले वाचप एज्रा प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले आसा आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. देवाचे उतर आयकतात आनी पाळटात ती म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. लूक 8:21. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाची येवजण जावन आसा की आमी सगळीं एक जावची, एकूच देवाचो घोराबो बांदचो, देवाची आपणायलोनी भुरगीं जावची आनी देव आमचो एकूच बाप म्हूण मानून घेवचें. जेजू मारयेच्या कुसव्यांत जल्माक आयलो खरो, पूण तो सगल्या पासत जल्मलो. जेजूची उतरां आयकून मारिया तांचेर नियाळ कोत्ता. अशेंच जेजूच्या तोंडांतली देवाचें उतर आयकून तें पाळूंक आमकां उलो मारला. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण अशें जेजू सांगता. निमाण्या वेळार खुर्सार लोंबकळटना जेजून जुवावाक मारिया आपली आवय, सगल्यांची आवय म्हूण दिली. जेजूच्या उतराक मान दिवन आमच्या आवयच्या फुडारा खाल एक पवित्र कुटुंब जावंक आमी वावरुया. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, कुशाल राव.